जुवांवा परमोणे शुभ वर्तमान आवेसवर 12 वळी 1 ते 30 आनी 6. मारिया जेजूचे पांय मागता. पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेथानियांक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस करताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोल जट माश्यांचें चड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदलो एकलो ताचो घात घेतलो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हळें, कित्याक म्हूण हें परमळीत तेल 300 दिनाराक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक ना? ताका गरिबांचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पंक्तीची गांठ आसताली आनी तांतूंत लोक घालतालो ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, आसूं दी तिका. म्हज्या निकीपणाच्या दिसाक तिका हो परमळ सांबाळून दी. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. जुदेव लाजाराक मारूंक करतात. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेयकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं. जेजूचे पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल यादनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेयकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार ठेवतालीं. जेरुजल्यांत जेजूचो जैतिवंत प्रवेश. दुसऱ्या दिसा उत्सवाक आयिल्ल्या जायत्या लोकांन जेजू जेरुजल्याक आयला म्हूण आयकलें. देखून माडांच्यो चुडत्यो घेवन ताका मेळूंक तो लोक भायर सरलो आनी असो आरडूंक लागलो, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, इस्रायलाच्या रायाक जय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो, कित्याक अशें बरयल्लें आसलें, सियोनाचे पोरचे भियो नाका, हो पळय तुजो राजा येता, गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. ताचे शीस पयलीं ह्यो वस्तू समजल्यो नात, पूण जेन्ना देवान जेजूक मोहिमेवंत केलो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयल्लें आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो. लाजाराक समाधींतलो भायर आपयलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो तेन्ना जेजू बराबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गोवाय दितालो. ह्याच पासत लोकांची उरपोंच ताका मेळूंक भायर सरली. जेजून ही खुणां केल्ली म्हूण तांणी आयकल्लें. तेन्ना फारिजेवांनी एकामेकाक म्हळें, पळयल्लें मूं आमचें कांयच चलो ना, आख्खो संवसार ताच्या फाटल्यान चल्लो. कांय विदेशी जेजूचें दर्शन मागतात. उत्सवाच्या समयार देवाक भोजूंक जेरुजल्याक चडून आयिल्ल्या मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतल्या बेथसायदाच्या फिलिपा सरशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रे आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तीं आपलो जीव इबाडटात, आनी जीं कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेष करतात तीं आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां
थंय म्हजी सेवकाई आसतली. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. जेजू आपल्या मरणाची खबर करता. आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत आयला. हांवें कितें म्हणचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना स्वर्गार्थावन एक ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी नव्यान मोहिमा जोडून घेतलो. हें आयकून लागीं आसलेल्या लोकान म्हणलें, घोड घोड मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तर तुमचे पासत आयला. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशाक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें खुणायलें. लोकान ताका जबाब दिलो, क्रिस्त सदांकाल जिवो आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतलें आयकलां. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तूं कसो सांगताय तर? कोण तो मनशाचो पूत? जेजून तांकां म्हणलें, आनीक इल्लोच वेळ तुमचे सवें उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलत रावात, ना तर तुमी काळोखाक सांपडतल्यात. काळोखांत चलतात तीं आपूण खंय वेतात तें नकळत. तुमी उजवाडाची भुरगीं जावचे खातीर तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाचेर भावार्थ दवरात.